वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे स्वीकार कर सोमिया हे फूल तियेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे सोम्या तुज्या शेतांत वावरून जिणेन सेवा तुजी करून सोम्या तुज्या शेतांत वावरून जिणेन सेवा तुजी करून अर्पिता सर्वच तुका दयेन तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर सोमिया हे फूल जियेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचे मोगाचेनो आमच्या पयलें मुखार गेल्ल्या आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर फिरगस घरां सर्वां खातीर तांचे खातीर मागोवंक आमी हांगासर आयल्या एक फिरगजेचें रियुनियन म्हूण आमी म्हणयत कित्याक आमच्या आदीं गेल्लीं आनी आमी आतां आसचीं हांगा ह्या मागण्या विधींत भाग घेता आसतना देवाची कृपा आमचेर मागता आसतना आमच्या मुखार गेल्ल्या सर्व आमच्या मोगाच्यांक सरीसपर सर्गींच्या जेवणा बसून येवन मागया आनी ह्या ल्हानशा मागण्या वेदीक तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत करतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें देवान आमकां रचतना एक खेरीत उद्देशा खातीर रचलां आमी ताका खाल जायचय तसो मोग करी जाय सेवा करी जाय आनी शेकी सर्गींच्या राजाचो संतोश आपणाय जाय म्हणली बापाची खुशी देखून मरण आनी जिवंतपण मनशा जिवितांतलीं दोन म्हत्वाचीं गणितां मरण आमच्या मोगाच्या सांद्यांतून आमकां मेकळें करता तरी जिवंतपणा थंय फात येता आनी हो भावार्थ मरणा उपरांत आमकां पुनर्जिवंत करूंक शकता आज आमच्या कुटुंबाचे सांदे मोगाची मनशां पवित्र सक्रामेंत घेतिल्लीं भावार्थी आनी सुम्याच्या पुनर्जिवंतपणा थंय फातयेनी दवरलीं हांगासर तीं आसात आनी तीं क्रिस्ता संगता मेल्यान आनी क्रिस्ता संगता जियेतात देखून ती खंयसर वचून पावल्यान थंयसर एक दीस आमी वचूंक आसा म्हणली चिन्ना आमी मतीन दवरून मरण पावल्या मोगाच्या खातीर आनी आमचे खातीर मागण्या वेदे वेळा मागया आमकां जिवीत दिता आनी मरणाचे जैतवंत जाला ते आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सुवाय आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तूं जिवा आसूं आनी मरणाचो धनी आनी आमच्या भाव भयणीक तुजेशी आपोवन वेलाय ती जिवंत आसतना तांणी तुजेर बरवसो दवरलो तर आतां मरणांत तूं जातांचो बरवसो तुजेर बरवसलेल्या तुज्या पुता जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय तशें आमच्या भाव भयणीक तुज्या पुता सवें सर्गींच्या नव्या जिवितान संपूर्ण वांटली कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवाचें उतार आमी आयकुया सांज जुवांच्या वांजलांतलें वाचप आयतारा फांत्या फरार उजवाडच्या आदीं मागदलाची मोरी फोंडासरशी आयली थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटीं लोळयल्ली तिणें पळयली तोळ ती सिमांव पेद्रू आनी जिजूक मोगाचो जावन आशिल्ल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली सोम्याक फोंडांतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण न्हू आमी नेणाव तेदवा पेद्रू आनी तो आनी एकलो शीस समाधेसरशीं बायसर गेले ते दोगूय धांवत गेले पूण तो आनी एकलो शीस पेद्रू प्रास वेग्गीं धांवलो ताणें भागून तिळून पळयतना धरणीर पडलेलीं सणाचीं वस्त्रां ताका दिसलीं पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन शीदा समाधे भितर रिगलो थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाचीं वस्त्रां देखलीं पूण जेजूच्या मस्तकाक रवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगात नासतना वरविंगड दवरलेलो ताका दिसलो
तेदवा समाजाचेरशी पयलो पावलोलो तो आनी एक शिसय भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत्मनलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवन जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्त. मोगचनो हो एक अपूर्व अनुभव आमकां आमच्या जिणेंत जायते तरांचे अनुभव मेळटात. पूण ह्या घडये आमी समेस्तींत रावन समेस्तीचो अनुभव एका दिसा आमकांय हांगा येवंक आसा. जावंक पुरो दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी पूण आमकांय एक पटी समाधीक वचोंक आसा. हे आमकां हो अनुभव आमकां मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन तें जिवनपण आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आरंभ जाल्लें सदांच आमी पातकाक मरता आसतना जिवनपणांत आमी उरता आनी मुखार वेता. पूण मोदें मोदें आमकां हो अनुभव गरज आसा. कित्याक आमच्या मोगाच्यांक सेमेस्त्रीक हाडून फोंडांत देंवयता आसतना आमकां भोगता दूख भोगता कितें जाता कोणा भोगता आमच्या मोगाच्यांक मातये भितर आनी नाम गेली म्हणून आमकां भोगतात. पूण एक दीस आमी त्याच वाटेन वचोंक आसा. हें आमी उडास दवरता आसतना आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें कशें जेजूच्या फोंडासरशीं ह्या समाधीसरशीं गेल्लीं आनी थंय ते वस्तू तांकां पळोवंक मेळ्ळें पूण तो पळोवंक मेळ्ळो ना. आज ह्या गेल्या त्या हप्त्यांत मरण पावल्लीं या थोड्या म्हयन्या आदीं मरण पावल्लीं एक वर्सा आदीं मरण पावल्लीं सोडल्यार फोंड उगडले जाल्यार तातूंत कोणी नात. कशें आपोस्तलांक आनी जेजूच्या शिसांक रितो फोंड मेळ्ळो तशें आमकांय आमच्या मोगाच्यांचो रितो फोंड पळोवंक मेळोंक पुरो. आनी हो जावन असो आमचो बरवसो ती संवसारीक कूड तांची मातयेक गेली जाल्यारय ती देवाचंय मोगान थंय जियेतात आनी ती पुनर्जीवन जाल्यान म्हण आमचो बरवसो आमकां सांगता. तर मोगाच्या भोवनान भयणीनो आमच्या मुखार गेल्लीं ती जिवन जाल्यांत आनी कितेंय तांचें तें उणेंपण आसा जाल्यार दयाळ बाप तांचे दयाळ जावं दी. आनी थंय तशेंच ती सर्गींत हांव आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक धाडून दीत म्हूण आमी मागया. आमची प्रार्थना बापाक आमी भेटोवया. देव जिविताचो दातार जेजू क्रिस्त थंय आमकां सासणीक जिवीत बसयता. मरण पावल्या आमच्या भाव भयणी खातीर तशेंच मरणांत क्रिस्ताक भेटोवंक आमचे फुडें गेल्ल्या सर्वां खातीर आमची प्रार्थना देवा मुखार कलतेपणी उबारया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या सडवण्याच्या मिसावांत वांटेली जावन आपलें सगळें जिवीत पेल्याचे सेवेन सरलेल्या आमच्या सर्व धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांक नव्या जिवितांत वांटो दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा क्रिस्त आमच्या सुमयातय तुवें आमची सडवण करून सर्गींच्या राजाची वाट दाखयल्याय. तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवन सर्गींच्या राजा कुशीन सोमकोंक आमकां कुरपा आनी बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या भाव भयणींक तुवें तुज्या राजांत आपयलाय. ह्या संवसारीन तुज्या उतरा प्रमाणे ती तांची जिणी जियेल्ली आसता तांकां आतां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. देवा तुजे कणवळायक लागून पातकाक आनी मरणाक सांपडलेल्या आमकां तूं नव्या जिविताक उबारताय. सरलेल्या सर लोकांक आनी चड करून सरतना एका ना एके रितीन पातकांत आसलीं तांकां सकटांक तूं बक्षी आनी तुज्या गोपांत घे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ्या बापा देवादीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. मरणा वरवीं कुटुंबान जाल्लें रितेपूण तूं भरती करून दी. तांच्या दुखांत तांकां बुजवण जा आनी तुजेर सदांच पात येवन तांची जिणी मुंदरून व्हरूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काकूळदारा बापा मरणाचे तणीर आसलेल्या पासत आमी मागता हांव. तुजी खुशी करूंक आशिल्ल्या तांकां बऱ्या मरणाची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमच्या कुटुंबाच्या सरल्या सदांच उडास काडया आनी जायत्या जाणांक आमकां ही सेमेस्त्री एक संकेत मात जावन आसा. कित्याक जायत्या जाणांची आमची मोगाची दुसऱ्या दुसऱ्या फिरगजांनी दुसऱ्या सेमेस्त्रीनी तांकां निकेपिलान सगळ्यांचो आमी उडास काडया आनी सर्गींच्या बापाक तांकां उपसून दिवया. सुम्यान शिकयलें प्रार्थन संगता मेळोवन म्हणया.
आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या भाव भयणीच्या मरणांत दुखेस्त जाल्ल्या आमकां सर्वांक आदार आनी बरवो सोतून जा. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगात अमके दीस वेगळीं करिनाका. बगार सदांच तुज्या गोपांत आमकां सांबाळ, आनी आमकां तयार केल्ल्या सर्गराजांत आमी येवन पावशें कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मगण्या विधीक काबार जावच्या पयलें 1-2 उतरां देव बरें करूं म्हणशी. ताचे उपरांत आमी उदक बेंजार करतले आनी सिमेस्टर बेंजार करतात. ताचे उपरांत हेरांक कोणाक उदक बेंजार केल्लें अगमेंत उरोंक जाय जाल्यार तांणी व्हरून तांच्या मोगाच्या फोंडांचेर घालचें. मोगाच्यानो, देवादीन ग्रेगरी रॉड्रिगस इगर्ज पयलो वाडो ताच्या उडासाक आज ही मगण्या विधी जाल्या उपरांत हातूंत भाग घेतल्या सर्वांक केक आनी तण पिवन उदक सून दिलां. रॉड्रिगस कुटुंबाच्या तांकां सर फिरगसगराच्या बाबतींत हांव देव बरें करूं म्हणटा. इगर्जे तावन सिमेस्टर म्हणसर मारोग नितळ करिल्ल्या कॉर्पोरेटर श्रीमन नवीन डिसोजा आनी कॉर्पोरेटर काव्य नटराज आळवा हांकां बिंदू फिरगसगरांच्या नांवान देव बरें करूं. वाहनां रावोवंक वेहिकल पार्किंग जागो PUC सेंट आग्नेस PUC ग्रावंडार उदक शिरल्या. सुपिरियर सिस्टर लिडिया आनी तशेंच सर धर्म भयणीक देव बरें करूं. कुटुंबाचे फोंड नितळ करून फुलां वातींनी सोबयल्ल्या सर्व बेंदूर आनी बदजोडी फिरगसगरांक आनी बायल्या फिरगजाच्यांनी येवन तांच्या मोगाचे फोंड हांगा आसात तांणी ते बरें करून नेटयल्यात, तांकांय देव बरें करूं. फुलां दवरूंक कोणी हजर नातल्यांच्या फोंडांचेर फुलां दवरूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या फिरगस गवळीक मंडळची कार्यदर्शी श्रीमती मेविस रॉड्रिगस, श्रीमती फ्लाविला ग्रेस पिंटो आनी संत संगता सेवा दिल्ल्या CIL अध्यक्ष, YCS अध्यक्ष आनी सांद्यांक तांच्या एनिमेटरांक देव बरें करूं. आज सिमेस्ट्रीन फुलां दवरूंक फुलां दान दिल्ल्या श्रीमती आयरीन सर्डाना आनी कुटाम तांकांय देव बरें करूं. सुमेस्त्रीन मागण्या विधी गायन आनी अर्थ आवरीत केल्ल्या गायन मंडळ सुमेस्त्री श्रीमान ऑजवल्ड डिसोजा आनी संगता गायन केल्ल्या कवारिस्तांक देव बरें करूं. मागण्या विधी आनी सिमेस बेंजार करूंक सांगात दिवच्या भोवमानादीक वॉल्टर डिमेल्लो, भोवमानादीक ऑल्विन सरावो, मानादीक नेल्सन पेरिस, मानादीक अश्विन क्रास्ता आनी सहकारशिल्ल्या सुमेस्तांक तशेंच सॅक्रिस्टन लॅन्सी टावरो, आल्तार भुरग्यांक आनी युवजनांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुमेस नितळ करूंक आनी सोबोवंक गेले त्या 2 हप्त्यांतून वावुरल्या सर्वांक तशेंच फिरगेच्या सर्व वावराड्यांक आनी तांच्या सर्वांचें मुखेलपण घेतल्या रवी फर्नांडीस हांकां देव बरें करूं. सहकारच्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सुवासो प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर पदवेदार देवा, कुडीस आनी आत्म्याचो सर्व जीव तुवें रचलाय आनी उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. उदकाच्या संस्कारा वरवीं आमकां जिविताची भरती दिल्याय, आतां त्याच उदकान आमची पदकां बगोस. सर्वेस्परा तुजे काकुळीचे सोडवणेचें सदां व्हांवत्या झरींतलें जिवे उदक आमकां दिवन कुडी आत्म्याच्या संकटांतलीं आमकां राख आनी नितळ काळजांनी तुजेरशी येवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सुडवंडाराच्या जरीतां संतोषान तुमी उदक ओडतेल्या. सुडवंडाराच्या जरीतां संतोषान तुमी
chen Când cei voi ring piem sona Tot drmo jihate Surgundara cha serintaun Santosam Tumi udak vortelya Surgundaracha Saritao Santosam Tumi udak vortelya Polvon trakshak zalo muzo Ullas diuncheneki Sasnik udak tu vortoloi Calzam Santos pări Surgundaracha Saritao Santosam Tumi udak vortelya Surgundaracha Saritao Santosam Tumi udak vortelya Din vasuya dhanya deva Navadun nam tache Săgrea gavar gaya kipten Tace vort mai mece Surgundaracha Saritao Santosam Tumi udak vortelya Surgundaracha Saritao Santosam Tumi udak vortelya There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more, nor the sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Du
the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Mogal putra sowe, Antoine Moria Shirvati Amka. San Sebastian, Ama pasaswena tekar, Bhagavan kursaचे कृपेने निवारण काम देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.